प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजात जो उजो पेटला आनी प्रत्येक गोंयकार आयज जो एक कॉल दिताला गोंयकारांक एक निमणो उलो मारता, हो निमणो उलो तुमच्याय कडल्यान वचोनी. रेव्होल्युशनरी गोंस ही चळवळ जेन्ना सुरू जाल्ली, ती चळवळ एक ल्हान पंगड घेवन सुरू जाल्ली आनी ह्या चळवळी फाटल्यान जे लोकांचे भुरग्यांचे गोंयकारांचे सॅक्रिफायसीस आसा ते भरपूर आसा. जशे जशे आमी वाडत गेले, जशे जशे सरकाराक आमचो भंय दिसपाक लागलो, तशे तशे आमकां धमक्यो येवपाक लागले, आमच्या भुरग्यांक ऑफरी येवपाक लागले, आमचेर फेक केसीस पडपाक लागले, म्हाजेर तडीपार केस पडली. आमची थार, आमची गाडी, जी गाडी घेवन आमी भोंवताले, त्या थारीक आमच्या उजो घातलो, लासयली. आमची वांगडी आसली ती, आमचो रथ आसलो तो, ह्या क्रांतीचो पाठ आसलो तो, त्या आमच्या थारीक हे जे जेंकां गोंयकार फुडें सरलेले नाका, जेंकां गोंयचे बरें जाल्लें नाका, तेंच्यांनी तेका लासयली. आयज ती थार आमच्या काळजान आसा, ती रस्त्याचेर ना, पूण ती आमच्या काळजान आसा, प्रत्येक क्रांतिकारीच्या काळजान आसा आनी सदांच आसतली. हे जे आमचे इलेक्शन आसा, आयज आमची जेन्ना कॅम्पेन चलता तेन्ना आमी आमच्या त्या गाडयेक, आमच्या पार्टनराक खूब आमी मिस करता. आयज जर ती थार आसलेली, त्या थारीन आमी भोंवता आसले, तिचेर आमचो आर्चीचो फ्लॅग आसता आसलो, तिचेर आमचो बावटो आसता आसलो, तिचेर आमचो स्टिकर आसता आसलो, पूण खंय तरी आयज ती थार आमच्या वांगडा ना. पूण ही चळवळ जेन्ना आमची थार लासयली तेन्नाच्यान जी क्रांती आसली, आमची चळवळ आसली, ही आनी स्ट्रॉंग जाली. तेंच्यान चिंतलें की आमची थार लासयली म्हणून खंय तरी आमची चळवळ बंद जातली, आमची क्रांती बंद जातली, आमचे भुरगे फाटीं सरतले. एक टायम दिसलें आमकां की हें कितें चल्लां, कित्याक आमी हातूंत नवीन आसले. दिसलें की आमची आयज गाडी गेली, फाल्यां आनी कोणाची गाडी वयतली, फाल्यां आनी कोणाचें लायफ वयतलें. ती रात आमकां लागून सामकी भयानक आसली. आमकां कळना जालें कितें करपाचें म्हणून. कोण म्हणपाक लागले ती थार आमी डोनेशनाक घेतलेली, कोण म्हणटा भायल्यान आमकां फंड येयलो तितून आमी ती घेतलेली, नाल्यार आनी कितें केली. पूण सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा ती थार आमच्या विरेशान कश्टाच्या पयशांनी मेहनत करून घेतलेली आनी आजून आयच्या दिसा पासून आमी त्या थारीचो इन्स्टॉलमेंट भरता. अजून मेरेन आमी पयशे एकठांय करता आनी तिचो इन्स्टॉलमेंट भरून त्या थारीक आमी जिती दवरता. त्या टायमार एक असो मुवमेंट येयलो की आमकां दिसलें की बंद करचें सगळें, आनी खातीर रिस्क घेवची न्हू भुरग्यां कडेन, भुरग्यांच्या एसेटा कडेन, भुरग्यांच्या लायफा कडेन. पूण त्या टायमार आमचो विरेश बोरकर जो प्रेसिडंट, इतले यंग एजीचेर जी तेणी मॅच्युरिटी दाखयली, आमी खूब रडले. पूण विरेश रडोंक ना, तो स्ट्रॉंग रावलो. आनी तेची स्ट्रेंथ कोण, तेचो जो बिलीफ सिस्टम आसलो आनी तेची जी पावर आसली, ही पावर कोण खंय तरी आमकांय दिसलें की आमी बॅकआउट जावचे न्हू, आमी फुडें सरचे. आनी ह्या क्रांतीन कितें ना कितें सॅक्रिफायस करचेंच पडटलें आमकां, फाल्यां आमचो जीव गेल्यार जाता. पयलो सॅक्रिफायस आमच्या गाडयेन दिलो. कितल्याशा भुरग्यांनी आपल्या पॉलिटिकल करियराचो सॅक्रिफायस दिलो. कामाक वचपाचें बंद जाले भुरगे, कितलेशे भुरगे आपलो धंदो बंद केलो. आनी ते करता आसतना तेंच्या फॅमिलीन तेंकां सपोर्ट केलो, तेंच्या आवय बापायन तेंकां सपोर्ट केलो. बोल्सान जेन्ना पयशे नासता तेन्ना लायफ जगपाक सद्या तरी खूब डिफिकल्ट आसा. आनी हे इतले डिफिकल्ट लेवलाचेर पावले की भुरग्यांक कशें पोसतले, चवथ कशी सेलिब्रेट करतले, क्रिसमस कसो करतले, कोणागेर लग्नाक वयतलो कसो, गाडयेंत पेट्रोल कसो घालतलो, जोतलो कसो, नुस्तें कशें हाडटलो घरांत.
भुरग्यांक खेळणी कसो हाडटलो कितें म्हणजे एवरी सिंगल डिफिकल्टी भुरग्यांनी सोंसली, भुरग्यांनी फेस केली. प्रेस कॉन्फरन्साक तुमकां हांवूच दिसता आसतलो, पूण म्हाज्या फाटल्यान म्हाज्या वांगडा जे क्रांतिकारी भुरगे रावले, ज्या क्रांतिकारी भुरग्यांनी सॅक्रिफायसीस दिले ते सांगपाक शकना. आयज जर हे रेव्होल्युशन आसा, आयज जर ही क्रांती आसा जाल्यार त्या भुरग्यांक लागून आसा. थोडे भुरग्यांक कोण वळखाय नासतलो, तेंचे नांव सुद्दां नासतले, केन्ना ते पेपरार येवना, केन्ना फोटोवार येवना, केन्ना फेसबुकार येवना, केन्ना खंय दिसूंक ना ते. पूण गोंयाक लागून, गोंय राखपाक लागून, ह्या मातयेक लागून जो तेंच्यांनी विचार केलो की आमी फाटीं सरचे ना. आमच्या जाणट्यांनी गोंय आमकां मुक्त करून दिलें, आमच्या जाणट्यांनी गोंय आमकां लिबरेट करून दिलें. हे लिबरेशनाचो, ह्या मुक्तीचो आमी खंय तरी व्हॅल्यू दवरूंक ना, ह्या मुक्तीचो आमी रिस्पेक्ट दवरूंक ना. ओपिनियन पोल जाता तेजो रिस्पेक्ट आमी दवरूंक ना. आमकां आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांक ही मिस्टेक रियलायज जाली. ती मिस्टेक फुडें कंटिन्यू ना करतना आमी चिंतलें की आमी गोंय आमचे परते हातीन घेतलें. गोंयकारांक गोंयांत परतो जागो दितले, गोंयकारांक ताड मानेन जगपाक दितले. आयज जो गोंयकार बेघर आसा, बेरोजगार आसा, डिप्रेस्ड आसा, सॅड आसा, ह्या गोंयकाराक खंय तरी परते उखलतले, परते तेका चलपाक शिकयतले हात धरून, परते गोंयकार वांगडा चलतले. हे सगळे आमी डिसायड केलें. भरपूर त्रास जालो. पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड जावपाक पासून आमकां त्रास जालो. ऑलमोस्ट 9 म्हयने लागले आमकां पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करपाक, पार्टी करपाक. भरपूर आमचे आरोप जाले. आमी डोनेशनाचेर जगता, आमी पयशे खाता, आमी RSS, आमी हे ते, आमी BJPची बी टीम आनी कोणाची बी टीम, सगळें जालें. कोण कांयच प्रूव करपाक शकलो ना, कित्याक ते नाच. हे जे रेव्होल्युशन आसा हे विचाराचें रेव्होल्युशन आसा. हे जे रेव्होल्युशन आसा हे आयडियोलॉजीचें रेव्होल्युशन आसा, चळवळ आसा, हे पयशांचें. आयज आमी जे करता ते दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टी कडेन पयशे आसतना पासून करपाक जायना. हजारांनी करोड रुपया आसा तेंच्या कडेन, हजारांनी करोड रुपया आसून कितलीशी मॅन पॉवर आसा, रिसोर्सीस आसा, पूण तेंच्या कडेन जमना. पूण आमी ते करून दाखयले. आमच्या भुरग्यांनी हिमतीन करून दाखयले. 18-20 वर्साच्या भुरग्याक जेंका हे पॉलिटिशन तेच लायक गेले म्हणटाले, आयज तेच भुरग्यांनी ह्या पॉलिटिशनाक नाका केल्ले आसा. आयज तेच भुरग्यांनी गोंयाक लागून एक विजन पयला. त्याच भुरग्यांनी गोंयाक लागून एक विजन कशें फुडें व्हरपाचें तें पयलां. जाणट्यांक वांगडा घेतला, भुरग्यांक वांगडा घेतला. आनी आयज रेव्होल्युशनरी गोंस ह्या पोझिशनार आहा की सगळ्या गोंयकारांच्या, मॅक्झिमम गोंयकारांच्या काळजान आमी प्लेस केल्ली आसा. प्रत्येक गोंयकार जेचो गोंयाक लागून मोग आसा, गोंयकारांक लागून मोग आसा. आयज तो गोंयकार फुटबॉलाचेर मत मारपाक लागला, आरजीचो गोंयकारांचो सरकार घडोवपाक लागला, गोंय परते रिबिल्ड करपाक लागला. 1000-2000 रुपया घेवन खूब मतां मारली. फटींग आश्वासनां खूब पयलीं, ह्या डिलर्जांक निवडून हाडून खूब पयले. हे असेंब्लीचो शुद्धीकरण करपाचो टायम, हे असेंब्लीन आमचे भुरगे बसोवपाचो टायमींग, हे असेंब्लीन गोंयाक लागून आनी गोंयकारांक लागून आवाज काडपाचो टायमींग, हे असेंब्लीन गोंयाक आनी गोंयकारांक लागून पॉलिसी करपाचो टायमींग. आमी सगळ्या गोंयकारांक एक निमणो उलो मारता. गोंय आनी गोंयकार एकूच. गोंय विदाउट गोंयकार तेका व्हॅल्यू ना. गोंयांत गोंयकार आसपाकूच जाय आनी गोंय म्हटलें गोंयकार. सो सगळे गोंयकार जे गोंयकार गोंयांत आसा
जगाच्या फाटीर खंयसरूय आसा, ह्या वर्ल्डान खंयसरूय आसा, तांकां सगळ्यांक आमी एक निमणो उलो मारता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी गोवन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड खंयसरूय आसूं, खंयच्याय कंट्रीन आसूं, जेंकां दिसता, जेंकां गोंयचो मोग आसा, जेंकां दिसता गोंय साल्वार जावपाक जाय, गोंय उरपाक जाय, गोंयांत गोंयकारांची आयडेंटिटी उरपाक जाय, जेंकां दिसता की मायभूंय जो आमकां उलो मारता त्या उल्याक आमी पावपाक जाय, तांकां सगळ्यां कडेन आमी मागता की तेंच्यांनी एक ल्हानसो व्हिडिओ रिकॉर्ड करचो आनी तुमच्या सायडीच्यान एक निमणो उलो दिवचो, एक निमणो उलो मारचो सगळ्या गोंयकारांक. 5 वर्सां आमी ग्राउंडाचेर काम करीत आसा, आमकांय तुमचो साथ जाय, आमकांय तुमचो तेंको जाय, आमकांय तुमचो सपोर्ट जाय. टायर्ड जाला आमी, ना न्हू, पूण आमी बॅकआउट जावचे ना. पांय थकला पूण तुमचो साथ जर मेळत आमकां जाल्यार अशेंच आमी फुडें वयतले. सो गोवन्स, गोंयकार गोंयांत आसा ते, गोंयकार गोंयच्यान भायर आसा ते, विचेवर कंट्री, सगळ्यांक तुमकां एक उलो मारता हांव. एक बारीकसो व्हिडिओ, एक 30 सेकंड नाजाल्यार 1 मिनिट एक व्हिडिओ, एक निमणो उलो तुमी आमकां व्हिडिओ सेंड करचो. हांव तुमकां एक WhatsApp नंबर दिता, त्या WhatsApp नंबराचेर तुमी हो व्हिडिओ आमकां सेंड करचो. WhatsApp नंबर प्लीज नोट डावन 8010559729 8010559729. या हो व्हिडिओ तुम्ही या WhatsApp नंबराचेर धाडचो. आमकां वर्ल्डाक दाखोवपाक जाय की ह्या इलेक्शनाक कितलेशाच कंट्रीजान जे गोंयकार आसा ते ह्या इलेक्शनान पार्टिसिपेट जाता आनी आमी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड करपाक सोदता. आमी ऑलरेडी वर्ल्ड रेकॉर्डाक एप्लाय केल्ले आसा. मॅक्सिमम कंट्रींतले व्हिडिओज घेवन ते रेकॉर्डाक घालपाक आमकां दाखोवपाक जाय गोंयकार